ह्याच्यान सामाजीक क्षेत्राला उबो करचो अशी एक विनंती करता. सर एक निराधार मनशाक जेन्ना तुमी घर बांदून दिता आनी जेन्ना ते की हँड ओवर करता तेन्ना तुमकां तें सॅटिस्फॅक्शन मेळटा तें उतरांनी सांगपाक शकता. हय कोण हांव रे न्ही म्हाका समजा मग अशें म्हणजे हें देवाचें काम आसा, देव दुर्लभ काम आसा. म्हणजे आनी तें पुण्याचो हें तो म्हणजे अनुभव घेवपाचो. तेका गेल्यार तो अनुभव तो प्रगट करपाक जायना. म्हणजे तो म्हणजे बऱ्याच वेळाचेर अशें म्हणटालो की आमचे जाणटे बुजुर्ग लोक आसा गांवांतले ट्रायबल लोक आसा न्ही ते देवा कडेन उलयताले कनेक्शन कनेक्ट करपाचें. आनी त्यामुळे त्या मनशाचो तितलो भाव आसतालो आनी त्या मनशाक तो लोक देव पावतालो. देवत्व अशें म्हणजे ते अनुभव करतालो. हांव ते अनुभव करता. म्हणजे हांव सांगतालो हांगा आमचो नेने बाबा आयलो अशें अशें एक 4-5 वेळाचे क्षण रे म्हाका देव पावलो. आनी त्या क्षणाची म्हाका याद जाली ज्या अशा दीन दुबळ्या गरीब मनशाची सेवा जी करता आनी ती देवान मानून घेतली. आनी त्या क्षणाचेर अशें जेन्ना संकट आलें त्या वेळाचेर देवान म्हाका तारलें. आनी तातूंत एक क्षण असो फाटल्या 2 वर्सां पयलीं विधानसभा चालू आसतना आषाढी एकादशी दिसा म्हणजे जुवारी ब्रिजाचेर जाल्लो म्हज्या गाडयेक एक्सिडेंट आनी तो भयानक एक्सिडेंट आनी ताजी पुरू कल्पना जी आसा न्ही म्हाका दिसता मडगांव म्हणजे नुस्त्याच्या मार्केटा कडेन आयली आनी म्हज्या ड्रायव्हराक सांगलें की बाबरे म्हणून सांगलें गाडी आज हांव विधानसभा चालू आसा म्हणजे बेगीन आयला बेगीन पावपाक घाई ना आमकां तूं मातशें स्लो कर. म्हजो वैभव जो आसा गाडयेचो ड्रायव्हर आशिल्लो आनी तांणी बाबड्यान जी आसा न्ही गाडी जी 110, 120 किंवा 100ची वर वताली ती 60-70 तांणी चलयली आनी बरोबर जुवारी ब्रिजाचेर एक्सिडेंट जालो. आनी एक्सिडेंट जातकीच आसा न्ही गाडयेचे पूर्णपणे फुडलो पार्ट गेलो बलून फुगले. पूण हें सगळें करता आसतना म्हजो PSO आशिल्लो प्रमोद देविदास तो गाडयेंतल्यान ताकाय मातशें लागलें तकलेक फुडले वयशिल्ले गाडयेंतल्यान आनी ताणें म्हाका कितें जालें अशें म्हणटकीर ताणें दार उगडपाचो प्रयत्न केलो कसो आनी म्हाका खरोच सुद्दां लागलें ना. आनी हांवें त्या क्षणा म्हणलें की देव तारी त्याला कोण मारी हो शब्द म्हागे तोंडांतल्यान भायर सरलो. आनी त्या वेळाचेर हांव अशें म्हणटा त्या वेळाचेर म्हणजे आषाढी एकादशीचा विठ्ठल रखुमाईनीच म्हजें रक्षण केलें अशें म्हणटा. तो अनुभव जो आसा न्ही ह्या अशा दीन दुबळ्यांक जेन्ना आज शोभाबाईच्या आमकां घराच्या दिसांनी तोच अनुभव करता. म्हणजे संतांची ज्यो गजाली अनेक गजाली आमी तेजो अनुभव घेताले. संत देवा कडेन आनी विठोबा कडेन रुक्माई कडेन उलयता म्हणटालो आसा ते अनुभव घेताले न्ही आज प्रत्यक्षांक जो आसा न्ही हे अनुभव म्हज्या लायफान येता. हांव अशें सांगतलो जाल्यार जायत न्ही म्हाका एक 5-6 तरी अनुभव आसा म्हणजे सत्य कथा सारके म्हणजे ताजे अनुभव आनी ती ताजी त्या माध्यमांतल्यान जनतेक ताजो फायदो जावचो म्हणून हांव अशें डबल टिबल पटींग करत आसता. म्हणजे खूब ताजें मल्टिप्लिकेशन जायत रावचें आनी म्हणून जितलो म्हाका आसा फुडल्या 5 वर्सां भितर हांवें संकल्प घेतलो आसा म्हज्या काणकोणचो एक सुद्दां दीन दुबळो असो गरीब मनीस आसा न्ही हताश निराश आसचो न्ही असो प्रयत्न करता. जर देवान जर ताकद दिली आसत जर जायत ती गोंयांत आमी गोंयांक बी सुरू केलात ते गोंयांत सुरू केलें आसा असो गोंयांक सुद्दां जसा संपूर्ण गोंयांक सुद्दां करपाची ताकद दिवची. आनी आरोग्य जर म्हाका बरोबर आसत जर जायत म्हणजे ह्या सगळ्या करपाचें आसत न्ही आरोग्यान म्हाका केन्नाच डिस्टर्ब केलें नासत न्ही हांव आख्ख्या फुडले 10 वर्सां अशें म्हणून तर आख्ख्या गोंयांक सुद्दां म्हाका करपाची ताकद दिवची म्हणटा. कठीण काय ना तो अनुभव हें उलयता वेळ सांगपाक एक उमेद दिसता की शिवभरताई घर आमी बांदपाक मातशें लेट जालो तेन्ना म्हाका एक अनुभव हांव डायरेक्ट सरा म्हळ्यार वचून उलयतालें सर म्हण आमी केन्ना घालया तुमकां केन्ना टायम आसा अशें म्हण सरान त्या गोश्टी म्हाका एक अशी सांगलें की तूं डायरेक्ट टायम मागता फाल्यांच घालया आमकां म्हणपाक लागलो सर. कित्याक म्हाका एक अशें जेन्ना हांवें कितें चिंतलें तें सरा कडेन मांडलें जाल्यार सरान म्हाका रोखडेंच आन्सर केलें कित्याक फाल्यांच घालया अशें म्हणून. ताका लागून हे सगळे आमच्या वॉर्डाचे कार्यकर्त्या लागून सुनीलबाई लागून आमी घर फास्ट केलें आसा. आमी स्वता काम केलां सराच्या आदाराचेर. सरान एक अशें म्हणलें 1 दीस आनी 1 रुपया त्या कॉन्सेप्टाचेर आमी कंप्लीट 2 घरां केल्लीं आसा आनी ती 2 घरां आयज दुसरी घरां चालू आसा. आमकां खूब उमेद दिसता. सर आमी तुमचे फाटल्यान सदांच आसा आनी तुमचो सहकार आमकां सदां मेळटलो. येस थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.